गीत घेऊया पेज नंबर 15 A30 सर्वेस्पराची सेवा करात. सर्वेस्पराक वाखानात बाबा भयणीनो, देवाचे नाव वैखाणात सगळ्या परजानो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदात ताची भक्ती करात. सोदगीतां गावून भितर सरात, संतोषाने या देवा मुखार. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुखाच्या बाबडीनो आयज आमी फ्रांसीस de सेलाची परब करता. तो जावन आशिल्लो युरोपाचो एक सोळ्या शेंकड्याचो एक बरो गोवली, फिगोचो दोतोर आनी मारून असो. तांणी द ऑर्डर ऑफ द विजिटेशन ऑफ द होली मेरी ही संस्था स्थापली. ताचो उगडास करून आमी आमच्या भेटेंत वांटो घेवया आनी वांटो घेवच्या आदी सगळीं पातकां वळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसुणी मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवाक आनी तुका बाबा भयणीनो, सगळ्या म्हजो सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबूळ अपराध. ह्या पासत बाकी वस्तांचो बांगडायेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुका बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराय देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शास्त्राची विताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. बो दयाल आनी मोगाळ बापा, पातकेन तुजेशी पोर्तुचे खातीर वागून फ्रांसीस तुज्या गोंवल्याचें काळीज तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी ताका वतून सुगुणांनी बो करून विशेष सोंसणीकायेन निटयलोय. अशें ताणें समेस मनशाक आपली भाव भयण म्हूण लेखूंक आनी ताणें ताका आपलोच म्हूण ओळखूंक तुवें फावो केलें. ताचे सोंसणीकायेची देख दिवन आमच्या भाव भयणींची सेवा करूंक आमची कालचां मोगान मोयपासान भरभेन भर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वयलें वाचप. भावा भयणीनो, समोरूच येवचो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचें खरें रूप न्हय, पूण सावली देखून ती परतून परतून वर्साच्या वर्सा त्योच भेटोवण्यो करूंक लायता. त्याच पासत देवाची भोक्ती कोत्तल्यांक संपूर्णायेन दिवंक तिका शक्ती ना. कारण बोसपी एकदां सोबरून जाल्ले जाल्यार सगळे येवन बंद जातले आसले. कित्याक एकदां नितोल जाल्या उपरांत तांकां पातकी अंतस्करणाचो भार आसचो नासलो. पूण परतेंच त्या योजना वरवीं वर्साच्या वर्सा पातकाचो उगडास जाता. कित्याक पाडकुल्याच्या आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडूंक उडोवंक जायना. संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो
तुका मानूंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पोले हांव येता. पातकाच्या कवल्याचेर म्हजे विशीं पुस्तकाच्या कवल्याचेर म्हजे विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे तुजी खोशी करूंक देवा हांव येता. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली. होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक ना. आनी तरी आसतना हें सगट सुमृती प्रमाणे ओमता. उपरांत तो अशें सांगता, हो पोले हांव येता. तुजी खोशी करूंक हांव येता. ह्या पोरी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरे स्थापल्या. ह्याच कुशेच्या दरमान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच फावटी योद जाल्ल्यान आमकां पवित्राय मेळ्ळ्या. देवाचें उतर हें, देवाचे बोडकार. साबाब, देवा म्हज्या तुजी खोशी करूंक हांव येता. म्हणुया, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. साबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पोले हांव येता. साबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. साबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजान हांवें गुप्तें दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. साबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गा राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्ग प्रमाणे जुगुस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोडली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बशिल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें ताका असो प्रतिपाल केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण?
आनी आपणा भोंवती वस्तुलांचेर नदर भोंवडावन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी कोत्ता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. ज्यू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हजे भाव भयणीनो, शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां जेजू समाजा लोकांक तशें आमकां एक खास संदेश दिता. आनी तो म्हणजे कोण जायत देवची आवय वो बापूय वो खास रिश्तेदार. जेजू म्हणटा असो कोण म्हजी कुशी करता तोच जावन आसा म्हजो खास रिश्तेदार. आनी म्हाका दिसता संवसारांत एकूच कुटूंब देवचो शिश वो नातेदार आसलो जाणें स्वताच देवाची कुशी केली, आनी ती म्हणजे देवची आवय. तिणें देवचें उतर आयकलें, तिचेर नियाळ केलो आनी ते उतरा प्रमाणे जेजून मारयेन देव आपलें जिवीत सारलें. अशें करतना तिका खूब त्रास सोंसूं पडले, तरी तिणें आपलें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे सारलें. तर आज आमी आमचे पासून मागुया सदांच आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकूंक, नियाळ करूंक आनी ते उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक आज आमी खास आमचे पासत सगळे पासत देवा लागीं मागुया. गीत घेऊया पेज नंबर 30 C6 बागीतल्या फुलांमध्ये. बाबनामचें बलिदान देवापाक मानता तसा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमी तुका भेटयता ते आमचे सोडणीचें बलिदान मानून घे. तुजे पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड. बागमन फ्रांसिसाच्या व्हड्या आनी मोवाळ खालसांत ताणें पेटयल्लो तो देवीक मोगाचो उजो आमच्या खालसांनी पेटयचो कर, हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोपदर सासनाचे देवा, सोद आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिवे भोंवतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगोडटा. चीर भरोशायेन ताची मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवता आनी भक्त सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोय. तुज्या पवित्रपण जाणून ही देणी पळोवंक मागता. जावं ती आमकां क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स केल्ली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें तुमी समज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नोव्यान सासणी कोरपाचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबाताचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा देवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोणीन उगडास करता आनी वच तूं तुजें काज तुका समर्पिता तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता देवची कुडो सेपतले आमी समेस्तान पोदें वर एकठांय कर म्हूण आमी नंबरताय मागता. सरस्पर आकित्यो लोले तो पवत सगळेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा सोलियानिके वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय पुनः त्यो बसून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां दुश्टा गोटीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पुरसो मोगामोळ पोळेवंक फावो कर. आमी समजा करून मागता आंकपा माधवाची मागीर सांगाती तिचे पोती भागवान जुजे भागवान दोन दुतां सूख मागवल्यान तर सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी तांणे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याचे एकपणान सरपद वेदार बापा सर वडवण आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत संस्काय आमकां दी सुद्या सुखाक आनी आमच्या सवनकुशेनीक आमी बरो अशें वतरेकता तर आमकां तुज्या काकलोतेन सोर पातकांनी सोदय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें त्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक भगवान शांती दियात. देवाची आशिल्ली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची आशिल्ली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची आशिल्ली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळ्याच्या जेवणा पयल्यान ती सुपागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया पेज नंबर 50 D7 देव जाता मनशांचें खाण.
Ratuia. Soresपरा दोयाल मोवाळ काळजाच्या बापा आमी सेवल्यान त्या सगळींच्या पोसना वरवीं भगवान फ्रांसिसाक पवित्रतायेन तुवें वाडयलोय ती पोरी आमकांय वाडय ताचे मोवाळ्यांनी बळेपणान आनी सोंसणीकायेन व्हरोन आमच्या पेल्यास सेवा करूंक आनी एक दीस तुज्या सासांचे मोहिमेंत वांटे जावंक आमकां फाव कर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं. सुपदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवान फ्रांसीसच्या वराक मागणे. भगवान फ्रांसीस शावेरात देवच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच नासतालें देखून देवचें नांव आनी बरी खबर परगटूंक दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जळोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे होत्र बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शाती पावून मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पोच आत्म्या सगळें बापाक वाकाडटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 90 F10 कोडपार आपली सोबा बांदल्या. Tuzo mógł zasnął do palca sorwy spora, dusza ta ci